शेतकी मंत्री तसेच आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त रवी सीताराम नाईक हांका ऑक्टोबराच्या 14 तारखेक मध्यराती उसरा हड्ड्यान दुखता म्हूण तांकां फोंडेच्या सावयकर हॉस्पिटलांत भरती केल्ले, पूण उपचारा वेळार तांकां हॉस्पिटलानूच मरण आयले। तांच्या मरणाक लागून गोंयांत दुख्खाचे ल्हार पातळिल्ले। त्या उपरांत पणजे कला अकादमीत गोंयचे सगळे फुडारी एकठांय आयले। आदले मुख्यमंत्री आनी गोंयचे लोकफुडारी सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या यादीन आयोजित केल्ले शोक सभेत भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांच्या राजकीय आनी सामाजीक वावराचेर उजवाड घालून तांकां आर्गां ओंपली। रवी नाईक हो लोकांचो फुडारी आशिल्लो। ताणे एक बरो मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आनी केन्नाच सूडबुद्धीचे राजकारण केले ना। ताणे केन्नाच कोणाक त्रास लेगीत दिलो ना। स्वताच्या समाजाची सेवा करताना ताणे हेर समाजाच्या कल्याणा खातीरूय वावर केलो। तो सगळ्यांकडेन मोगान वागतालो अशें म्हणत तांच्यो यादी जागयत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडेन तांकां आर्गां ओंपली। हे जर कोण आसत जाल्यार ते रवी बाप नाईक, ज्यांच्यांनी बऱ्या तरेची एक फोंडा म्हाका सारकेल्या एज्युकेशनल संस्थाय घडयली आनी आज कितले तरी भुरगे त्या हातून शिकून आज खूब फुडें पाविल्ले आसात। रवी नाईक हो फकत भंडारी समाजाचोच फुडारी नाशिल्लो, तो पुराय बहुजन समाजाचो मुखेली आशिल्लो। गोंयच्या राजकीय इतिहासात नोंद जाल्ल्या फुडाऱ्यां मदीं रवीचें नांवूय नोंद जाता अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हाणें म्हटलें। तांचे खातीर शैक्षणिक सुदारणा आसात आनी त्याही पेक्षा तुमी फुडें वचात, आपूण तुमचे बरोबर आसा हो दिल्लो मंत्र आसात हो सदांच जपतलो आनी म्हाका दिसता ताजे हे कार्य खंयचोच मनीस विसरपाना, ते सदांच शासनाचे याद उरतले। भाऊसाहेब बांदोडकरा उपरांत रवी नाईक हो बहुजन समाजाचो एक नामनेचो फुडारी म्हणून वयर सरलो। राजकीय जिणेंत वांगडा काम करताना म्हजें नांव मुखार येतालें, पूण रवी सदांच सेनापती आसतालो। रवी हाणें समाजात खंयच्याच प्रस्नावयल्यान केन्नाच वाद निर्माण जावंक दिवंक ना अशें आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप हाणें सांगलें। मला आठवतात ते तुझे आणि माझे सुरुवातीचे राजकारणातले समाजकारणातले दिवस फारच कठीण होतं, परंतु अनेक वेळा नाव माझं पुढे यायचं, पण खऱ्या अर्थाने सेनापतीपद रवीसकडे असायचं। कुळांचा संदर्भ आला, मुंडकरांचा संदर्भ आला, कसेल त्याची जमीन या तत्वाचा संदर्भ आला आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक या शब्दावरून आमची जी टर उडवली जायची त्याची आठवण झाली। रवी नाईक गृह मंत्रालय कशें सांबाळटाले ते लोकांक अजूनय याद आसा। ताणें गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय केली आनी तांकां बंदखणीत दवरपाची जतनाय घेतली। ताणें खात्याक कारवाय करपाची पुराय मेकळीक दिली अशें आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें सांगलें। तांची मुख्यमंत्री पदा वेळची कारकीर्द, खास करून गृहमंत्री पद जे ताणें सांबाळ्ळें ताची आजूय लोक याद काडटात। गुंडांचे निर्धारण करणारे, तांकां गजाड उडयणारे, त्या वेळार कोण आमदार आसा मंत्री आसा हेवूय पळयलें ना आनी अत्यंत त्या खात्याक पूर्ण फ्री हात दिवन जी कामगिरी जाली त्या कामगिरीचो आजूय उल्लेख जायत आसता आणि फुडें उरतलो। मंत्री विश्वजीत राणेन रवी नाईक हांकां आर्गां ओंपतना भावूक जाले। आपले बापूय आनी आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हांचो जीव फकत रवी नाईकाक लागून वाटावला हाची याद ताणें करून दिली। गोंय राज्यान मंत्री म्हणून उलयना, पूण तेणी जे म्हाज्या जिवनान वेगळे तरेचे परिवर्तन केलें आनी म्हाज्या वडिलांक जेन्ना एकदां हार्ट अटॅक आयिल्लो तेन्ना तेणी विमानांतल्यान डॉक्टर हाडपाचे प्रयत्न केले आणि हाडून त्यांचे जीवन वाचयलें। म्हणजे ह्या तरेचे व्यक्तिमत्व आयज सगळ्या लोकांनी आपापली भावना व्यक्त केल्या। त्यांची एक वेगळे तरेची मनस्थिती आशिल्ली। म्हाज्या वडिलां कडेन खूब येवन बसताले, चर्चा करताले जेन्ना ते मुख्यमंत्री आसले, पूण आयज याद येता रवी नाईक हांचे दुस्मान कोणूच नाशिल्ले। तो एक उत्कृष्ट व्हॉलीबॉल खेळगडो आशिल्लो। राजकारणातूय ताणें हीच खेळाडू वृत्ती राखली। समाजातल्या पिडेस्त आनी उपेशीत लोकांचो आवाज लेगीत रवी नाईक जाल्ल्याची याद महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीसान करून दिली। त्यामुळे गोव्यातले एक प्रमुख नेते म्हणून रवीजींचा प्रवास हा मी देखील बघितलेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं
राजकारणामध्ये अजात शत्रू अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व ठेवायचं आणि हसत खेळत आपली राजकीय कारकीर्द पूर्ण करायची. रवी नाईक हो आयच्या तरणाट्या खातीर एक आदर्श आसा. कुळ मुणकार ह्या प्रश्नाचेर ताणें खोलायेन विचार केलो. राजकीय फाटभूंय नासतना लेगीत तो पालिका नगरसेवक ते मुख्यमंत्री मेरेन पाविल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. आम्ही पळयता की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात जे जे खाते तेंच्याकडे आशिल्ले तितून त्यांचो योगदान हे खूप व्हड आसा. तांच्यांनी केल्लें काम हे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकांक सदोदीत याद उरतले. विशेष करून अंत्रूज महालांतल्या लोकांक फोंड्याकारांक आमी जाका म्हणटा की फोंड्यांत वेगवेगळ्या क्षेत्रात तेंच्यांनी केल्ली डेव्हलपमेंट ह्या सदोदीत कालांतरात आमी सदोदीत याद दवरतले. ब्रह्मानंद स्वामीक दिल्ले उतर सर्गेस्त रवी नायकान पाळ्ळे आनी तपोभूमी स्थापन केली. रवी देवाक परत परत उलो मारनासलो, पूण देवाचेर विश्वास दवरपी लोकांची इत्सा तो पुराय करतालो अशें ब्रह्मेशानंद स्वामीन सांगले. काळात स्वामीजींनी या सगळ्या नेत्यांसमोर एक विषय ठेवला होता की आपल्या गोव्यामध्ये एक असं स्थान असावं जिथे सगळे येऊन शिकतील. सगळ्या प्रकारच्या आपल्या ज्या विद्या आहेत सनातन धर्मातल्या त्या शिकण्यासाठी एक उत्तम जागा हवी. तशी आपल्या गोमंतकात नाहीये. आणि तिथे तपोभूमी आज तुम्हा सर्वांना जी दिसते आहे त्याचा जो विषय चालू झाला तो या सगळ्या नेत्यांच्या समोर. आणि आपण सर्वांना सांगतो रवी सीताराम नाईक म्हणून आज तपोभूमी आज आपल्या सर्वांना दिसते आहे. त्यांनी शक्य नाही ती गोष्ट त्या काळात शक्य करून ठेवली आणि ब्रह्मानंद स्वामीजींना जो दिलेला शब्द होता तो त्यांनी पाळला. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर, रमाकांत खलप, प्रकाश वेळीप आणि हेर राजकीय फुडाऱ्यांक मोगो पक्षान तयार केले. फुडारपण कशें आसूंक जाय, लोकांनी संघटीत कशें जावचे, रवी नायक हाणें हें दाखोवन दिलें. रवी एक उत्कृष्ट प्रशासक आशिल्ल्याची याद वीज मंत्री सुदीन ढवळेकरान करून दिली. आज म्हाका खूब अभिमानान सांगप दिसता की भाऊ साहेब बांदोडकरा नंतर जे काही लोकनेते तयार जाले तातूंत ताई आसा, प्रताप सिंग रावजी राणे आसा, रवी नायक आसा, रमाकांत खलप आसा, प्रकाश वेळीप आसा. हे सगळे लोकनेते हे मोगो पक्षांतल्यान जन्म जालो. आनी त्या खातीरूच जेन्ना काम तांचे बरोबर करता आसतना मार्गदर्शन हे खूब मोठें आशिल्लें. तांची भाशणां करपाची सुद्दां हे वेगळीपण आशिल्लें आनी रवीच्या हातूंत एक समर्थपणे त्याग करपी मनीस आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.